ऋषये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वहः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रष्टाग्निष्ठ स्वस्ति नो अदिते कृति प्रयोतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति छन्नो अग्निर्ज्योतिरनीकोऽस्तु छन्नो मित्रावरुणावश्मिनाजम् छन्न सुकृतानि सन्तु सन्नो इशिरो अभिवातु वातः छन्नो द्यावा पृथिवी वयं भगं मित्रमदितिन्दक्षमस्मिदम् हर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुभगामयस्तरद तन्नो वातो वातु वेशजस्तु शम्भुः भवन्तु शं सरस्वती सधीभिरस्तु शमभिषाजशमूरातिषाजशन् दिव्या पार्थिवाशन्नो अप्या यं देवान आय प्रतीरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिन्दक्षमस्मिदम् हीरनीकोऽस्तु छन्नो मित्रावरुणावश्मिनाजम् छन्न सुकृतानि सन्तु सन्नो इशिरो अभिवातु वातः छन्नो द्यावा पृथिवी ऋषये नोऽस्तु वनिनो भवन्तु छन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु छन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुणस्तु शंसः यं देवानाय
मालसी आमी सांगेन मालसी कोण म्हूण ती मालसेली तुमी सगळ्यांनी येवन तिगेल सेवा केल्या विशेष रुपार प्रितीन केल्या मस्त वर्षाचे इच्छेचे एक प्राकट्य जाले आयचे दिसाक विशेष रुपार ती सेवा केल्या देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान तशी मालसीन तुम्ही केलेली सेवा प्रितीन स्वीकार करून निरंतर देव धर्म सांगचे स्थानाचे सेवा करोसीन भाग्य देवन विशेष रुपार आणि काही धर्माचेर प्रितीन आसक्तीन चलचे तशीच आणि मलगड आमगेल मलगड कितलेय कष्ट केला रे देव धर्मा भिनी तंतु कितलेय कष्ट येयला रे तंतु प्रितीन आसक्तीन काम करची तशी तिगेल सेवा करोसीन भाग्य समाजाक दिमका विशेष रुपारी मालसी कुळावी दिमका भजकां दिमका आणि काही मालसीन विशेष तिगेल प्रार्थना की आणि काही तिगेल वैभव वाडोवन ते वैभव पळोवचे तशी भाग्य तीन समाज बांधवांक तशीच कुळावींक महाजनान देव सर्व प्रकाराचे रक्षण करून बरेपण करून दिमका म्हणून देवाल प्रार्थना करून रबेदा दे नमो नमो गंगायमान म्हाळसा संस्थांचे आनंद नेवरेकार आमचे बरोबर आसात तुमकां आतां कशें दिसता बस बसयल्लो आसा आज आयतार आज सकाळी आयतार हो म्हाळशेचो दीस त्या दिसा सकाळी 7:48 मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली आणि बरोबर 83 मिनटांनी 9:11 आमी म्हाळशेच्या शिखराचेर सुवर्ण कलश बसयलो एक म्हणजे हे काम फक्त एक 15 म्हयने पयलींच थारलेलें आणि ठरावीक मुक्तीत हे म्हाळशेन सगळें करून घेतलें हातूंत खूब जाणांनी तन मन धन आपलें वापरलेलें आसा खूब अडचणी आयल्यो पूण प्रत्येक अडचणीचेर आमकां म्हाळसा मातयेन आमकां रक्षण केल्लें आसा आनी काम आमचें फुडें नेल्लें आसा आनी नियोजीत वेळी 1 वर्स पयलीं ठरोवन सुद्दां त्या मुहूर्तार त्या क्षणार तें सगळें कार्य जाल्लें आसा त्या खातीर आमी सगळे म्हाळशेचे सगळे उपकारी आसात ह्या कामांत खूब जाणांनी त्रास काडले ते त्रास काडले अशें जालें की तातूंतले काही आज बावडे भिजेना हयत ना तांकां हें पळोवन तांच्या आत्म्याक शांती मेळटली आनी म्हाळशेन भक्तगणाचे हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांनी ज्याने कोणें तन मन धन हांगा अर्पण केल्लें आसा हे कामांत आपलो हें दिल्लो आसा समर्पण केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक म्हाळसा बरी करतली अशें हांव म्हाळशे कडेन मागतां खंयचीय बरी गजाल करतना 4 लोक फुडें दिसतात पूण हजारांच्या संख्येन फाटल्यान आदार दिसतात ते कॅमेरा मुखार जार वावुरतना लोकांक दिसनात हो जो मुर्ती प्रतिश्ठापना सुवाळो आनी कलश स्थापना जाल्या ताच्या फाटल्यान असंख्य महाजनाचे कुळाव्यांचे आनी भाविकांचे आनी भक्तांचे हातभार आसा आदार आसा आनी देवीचे आशिर्वाद आसा आमी मनीस म्हणटा की आमी केलां आमी कांय करिना भक्ती आनी सेवा दिता ताजो प्रतिसाद त्या खातीर हो देव देवी दिता आपले आशिर्वाद आनी त्या आशिर्वादानूच आज हे सगळें समाधान मेळ्ळा यश मेळ्ळा आनी अशेंच फुडें लाभचें अशें म्हणून म्हाळसा देवीच्या चरणी हांव नतमस्तक जाता आनी प्रार्थना करता